तुझ्या नावाना मी सांगाता मेळ्या संतोष बरीत काळजान तुका हरसिता तुझे मरण जीवन पण आम्ही समरमता सगळी जेवणा तुझ्या आम्ही बागेता सोम्या जेजू क्रिस्ता बऱ्या गोड्या सुकून गेल्यो शेळयो आम्ही तुझ्यो हिना तुझ्या आमकां राखून विघ्न अनवारांतले आमकां निवा. देव बरी सांज दिवन तुमकां समेस्तांक आनी ह्या सांजेच्या मिसाक तुमकां समेस्तांक मोगाचो स्वागत. आयच्या मिसाची ते सावां हे पर्यंत आसात. अर्गां मिस्तितात विल्फ्रेड आनी एवलीन ब्रिट्टो पालडका, मार्सेलीन लोपेज आनी कुटुंब सिर्सी, रूपा फेर्नांडीस आनी कुटुंब कुंदापर, एंटनी फेर्नांडीस आनी कुटुंब कार्गाल, आल्बन आनी मरिटा मस्क्रिनस इजय. प्रत्येक तेसांव बसत मीस पेटयता. प्रवीण आनी वायलेट मँगळूर, पुलगोत्रींतल्या आत्म्या बसत मीस पेटयता. डॉन कुटिनो सांजूद वाडो, देवादीन एलिझाबेथ डिसोजाच्या आत्म्या बसत मीस पेटयता. सावियो आनी हेझल डिसोजा सांजूद वाडो हांचे इरादे तशेंच आयचे मीस आमच्या समेस्तांच्या इरेद्या बसत जावन आसा. आमच्या फिरगजांतलीं सर कुटुंबां देवा मुखार हाडया आनी ह्या मिसाच्या वेळार त्या कुटुंबां खातीर आमी मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सुम्यान जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. मोगाच्या न्हू सद्या काळाच्या 11व्या आयताराची देवस्तुती संभ्रमूंक एका काळजा मनान आनी स्पिरितान सांगाता मेळ्ळ्या. आयची देवस्तुती देवाच्या शेतान कणवळायेचे आनी दैरादीक वावराडी जावच्याक उलो दिता. देव आमकां हर एकल्यांक विंचून काडटा आनी ताचें मिसांव काम मुंदरून व्हरच्याक आपोवणें दिता. नितळ काळजान आनी मनान आमकां लाभलेल्या आपोवण्या प्रमाणें जियोंक आनी वावरूंक जाय असो आदार आनी कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. बेळें जायतें आसा पूण वावरडी थोडेच. जेजूची उतरां बोळान आमकां येतात. वावरडी दिसान दीस उणें जावनूच येतात आनी त्याच देवाच्या शेतांत आमी वावुरचे खातीर आमकां चड आनी चड मनशांची गरज आसा आनी तें मागणें आज देवा मुखार आमी दवरया. धाड आमच्या तुज्या वावरडी शेतांत सबार जाणांक वावरड्यांक आनी तांणी तुजी शुभ वार्ता परगट करूंक गरजेची कृपा तांकां लाभय म्हणून प्रत्येक तरान मागया. हे मिसाचें बलिदान आमी फावते परी भेटोवच्या खातीर आमचीं पातकां वळखून घेवन सांगता म्हणया. हांव पातकी सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भवा भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट दारुणांनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बडो अपराध. ह्या पसत घेवन सदांच संवकार मरेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भवा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सस्ताच्या जिविताक पावो. सुमिया काकूत सुमिया काकूत क्रिस्ता काकूत
Istakakutka Sumiakakutka Sumiakakutka महिमा देवाku सगळी आणि शांती त्याच्या इष्टा संसारी सर्वेश्वरा देवा सर्गीच्या राया सर्वोद्वेदा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाचता तुझ्या तर वैभवापासून आम्ही तुका वाकरता सोम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्फुता सोमिया देवा देवाचे शेळी तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकुत्र तू बापाच्या उजव्याक बसताय आमचे मागणे मानून घे की त्या पवित्र सांगाती देवापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थुया सरेस्पर आमच्या बापा तूं आमचो बरोवस आनी आमचें बोळ आमी इतलें आसक्त की तुजे विने आमच्यान कांयच करूंक नजो सगळ्या काळजान आनी सर करण्यांनी तुज्या आज्ञा पाळूंक सदांच आमकां तुजो आदार दी की आमी विनंती करून मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू ख्रिस्त वरवीं तो खरो देव तुजे सवयांनी पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेतान राजवड चलयता सासनाच्या सासना आमेन निर्गमन पुस्तकांतले वाचप रेफेदिमाथावन बायसन सिनायच्या अरण्यांत इस्रायल परजा आयली आनी थंय तांणी पर्वता मुखार तंबू मारलो मोइजे पर्वता वयर देवाचेशी गेलो आनी पर्वतांतावन सरसभरान ताका उलो मान म्हळें तुवें हे जाकोबाच्या घराण्याक सांगूंक जाय आनी इस्रायेलांक परगट करूंक जाय हांवें इजिप्ताक कितें केलें आनी तुमकां कशें गारुडाच्या पाकाट्या वयर बसून म्हजेशी हाडली म्हूण तुमी तुमच्याच दोळ्यांनी देखलां देखून आतां तुमी म्हजो ताळो आयकशात जाल्यार आनी म्हजो सल्लो पाळशात जाल्यार तुमी सर लोकां मदें म्हजी आस्त जातल्यात कित्याक सगळी पृथ्वी म्हजी तुमी म्हाका एक याजकांचे राज आनी पवित्र राष्ट्र जातल्यात देवाचें उतर हें देवाचें उलोवपाक सोलो ताच्या हिंडाच्यो शेळयो संतोषान सर्वेस्पराक जय जय म्हण ये पृथ्वी ये उल्हासान ताची सेवा कर संतोषाची गितां गावून ये ताचे समोर आमी ता सोलो ताच्या हिंडाच्यो शेळयो सर्वेस्पर देव म्हण जळना जाया तो आमचो रसनार आमी ताची जावना आसा
सोलो ताच्या हिनाच्यो शेळयो आमी ता सोलो ताच्या हिनाच्यो शेळयो. सांपावलून रोमाकारांक बरयल्या पत्रांतले वाचप. भावा भयणीनो, कित्याक आमकां आनकी कितेंच करूंक शकत नासलेल्या काळार क्रिस्तान ताचो नेमलेलो वेळ पावतस कोट्या खातीर आपलो जीव दिलो. एक वोडत्या मनशा बसत मरोंक कोणी एकलो मुखार सरल्यार विसरलो, पूण नितीवंत मनशा बसत ससारायेन मरोंक कोण तो तयार. पूण आमी पातकी आसल्याव तेन्ना क्रिस्त आमच्या खातीर मेलो आनी हाजे वरवीं देवान आपूण कितलो आमचो मोग करता तें दाखोवन दिलें. क्रिस्ताच्या रक्ता वरवीं आतां आमी नितीवंत जाल्याव, तर ताजे वरवींच देवाच्या क्रोधांतली आमी खंडीत बचाव जावन पावतल्याव. आमी ताजे दुस्मान आसता आपल्या पुताच्या मरणा मरिफात देवान आमकां राजी करून घेतलें जाल्यार आतां ताजे इश्ट जाल्ले आमी जिवंत क्रिस्ता मरिफात ताजे तावन आनीकी चड विशेश तरान तारण जोडतल्याव. तितलेंच न्ही, सोमे जेजू क्रिस्ता वरवीं आमकां राजी करून घेतल्या देवातेन त्याच क्रिस्ता उदेशी आमी संतोशान भरल्या. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. हालेलुया 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 हालेलुया. देवाचे राज लागी पावला, पातकी जिनी बदला बरी खबर सदमना. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सवे असो. तुमचे सवे आसो. सामातेवाप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. लोकांचे जमे पळोवन जेजूचें काळीज कनवळ्यान भरलें, कित्याक गोवळीनांतल्या बोकऱ्यां बरी ते घुसपडून बिजुडले. देखून जेजू आपल्या शिसां लागीं म्हणालो, पिका बळ यथेश्ट आसा पूण वावरडी थोडेच. देखून पिकाच्या धनया लागीं ताणें आपल्या पिकाच्या शेतांत वावरडी धाडच्याक मागा. उपरांत जेजून आपल्या 12 शिसांक लागीं आपयले आनी देंवचार धांवडावचो आनी सर्व रोग आनी पिडा शिडा गूण करचो अधिकार तांकां दिलो. त्या 12 धर्मदुतांची नांवां हीं: पयलो सिमांव, जाका पेद्रो म्हूण आपयतात, आनी ताचो भाव आंद्रे, जेबेदेवाचे पूत जाकोब आनी जुवांव, फिलीप आनी बार्तोलोमेव, तोमास आनी सुंकागार मातेव, अल्फेवाचो पूत जाकोब आनी ताद्देव, देशभक्त सिमांव आनी जेजूक घातान पाराधीन केल्लो इस्कारियोत जुदास. ह्या 12 जाणांक जेजून अशे निर्देश दिवन धाडले: अन्य जातीच्या गांवांक व्हरतात त्यो वाटो देरिनाकात आनी समारियाच्या शहरांनी प्रवेश जायनाकात. बगार इस्रायल कुडयेच्या चुकोवन गेल्ल्या बोकऱ्या मोदें वेचा. वेताना सर्गींचें राज लागीं पावलो म्हणलो संदेश पातारीत वचा. पिडेस्तांक गूण करा, मेल्ल्यांक जीव करा, खोडकारांक नितळ करा, देंवचार धांवडाया. पुंक्या तुमकां मेळ्ळां, पुंक्याक तुमी दिया. देवाचें उतर हें. वाकणी तुका क्रिस्ता. वचून सगळ्या लोकांक म्हजी सुवार्ता परगट करा. जेरुजलेमांत अनुसूर कर्ण, जुदेया, सामारिया आनी सगळ्या संवसाराक म्हणलें जेजून. कित्याक? वचून शुभ वार्ता परगट करा. जेरुजलेमांत धरून जुदेया, सामारिया आनी उपरांत सगळ्या लोकांक. आनी ह्याच्या वांजेलांत जेजून सांगलें, अन्य जातीच्या गांवांनी वचनाकात,
समारिया घरांच्या जावांनी वचा नाकात, पूण सांडून गेल्ल्या बोकऱ्या बरी आसात त्या आमच्याच इस्रायलिता सरशेन तुमी वचा. कित्याक जावये? चॅरिटी बिगिन्स ॲट होम म्हणले एक गाद आसा इंग्लिशान. मोग आपल्या स्वंत घरात हावून सुरू जायचें आणि तशेंच बरें काम आमच्या स्वंत घरात हावून स्वंत गांवांत हावून सुरू जायचें. आणि त्या खातीर जेजून सांगलें तुमी आतां जेरुजलेमांत आसात देखून शुभ वार्ता जेरुजलेमांत प्रगट जायचे आणि जुदेयांत. कित्याक जेरुजलेमाच्या भोंवतणी असो गांव जावन आसलो जुदेया आणि त्या गांवांत ताच्या उपरांत समारिया, जुदेयाच्या नेक्स्ट समारिया येता. समारियाच्या उपरांत सगळ्या लोकांक तुमची शुभ वार्ता प्रगट करा म्हणलें जेजून. आणि हाच्या पयल्या वाचपांत एक सेंटेन्स आमी मोतीक वेलां जाल्यार तें जावन आसलें, तुमी याजाकी राजवर्ग. मोइजेन त्या लोकांक सांगलें तुमी याजकांचो वर्ग, रायांचो वर्ग तुमी जावन आसात. आमकां फर्स्ट टायम हांगासर ते लायता आसतना आमच्या वॉलाच्या वेळार आमकां याजकान सांगलें जेजूक ताणें राई प्रवादी म्हणून आनी आपोस्तल म्हणून ताणें मागलें. एक राय जावन आनी याजक जावन एक प्रवादी जावन ताणें मागलें. आनी त्याच तेलान तुका मागता तशें म्हणटा आसतना त्या उतरांचो अर्थ जावन आसा तूंय एक याजक, तूंय एक राय, तूं एक प्रवादी. आनी हें आमकां हर एकाक दिल्लो आदेश तो जावन आसा. आनी आमकां त्या वेळार याजक जेजूच्या नांवान जेजूच्या जाग्यार रावून आमकां ताणें तें लायिल्लें आनी बापान जेजूक तें लायिल्लें आनी जेजून आमकां तें लायिल्लें याजका मरिफात. एक राय जावंक, एक याजक जावंक, एक प्रवादी जावंक. आनी त्या खातीर जेजून ताच्या भोंवतणी आसल्ल्यांक आपयलें आनी तांचे मदल्या 12 जाणांक ताणें विंचून काडलें. आनी ते 12 जाण कसले पळया, एक एकलो एक एका बुदीचे, एक एकलो एक एका रितीन चलचे आनी एकलो तांचे मदें जेजूक विकृतीच करचो आनी एकलो जेजूक नेगार करचो आनी एकलो देशाभिमानी म्हणून ह्या देशा खातीर झगडोंक रावल्लो सिमांव. आनी अशें विविध गुणांचे विविध रितीचे मनीस थंयसर आसले त्या 12 जाणां मदें. आनी त्या 12 जाणांक जेजून ताचे रेप्रेजेंटेटिव्स जावन विंचल्ले, सकट लोकांचे रेप्रेजेंटेटिव्स जावन. आनी त्या खातीर तांचे मदें समेस्त लोक आसलो, समेस्त तरांचे लोक आसलो, देशाभिमानी आसलो. आमी खट्टा देशाभिमानी म्हणटा आतांचे देशाभिमानी न्ही, ताचे विशांत आमी उलयना, ताचे विशांत आमी कितलें उलयलें तितलें बरें. आनी देशाभिमानी म्हळ्यार देशा खातीर अभिमान दवरून त्या देशा खातीर आपलोच जीव दिवंक तयार जाल्ले मनीस. आनी तेच्या पैकी सिमांव एकलो. आनी जेजून जुदासाकी विंचल्लें आनी जुदास कितें करूंक आसा म्हणलें जेजूक कळीत आसलें आनी त्या जुदासाक विंचल्लें. कित्याक म्हळ्यार आपणा मरिफात सडवून सगळ्या संवसाराक पावो जाय जाल्यार जुदासाची गरज आसा. आनी पेद्रूकय ताणें विंचल्लें. पेद्रूक 2 कारणां खातीर विंचल्लें. एक ताची अस्कतकाय पळोवन तो आपणाक नेगार करतलो म्हणून जेजूक कळीत आसलें, त्या खातीर ताका विंचुल्लो. तितलें मात्र न्ही, आपोस्तलांचो त्या 12 जाणांचो मुखेली जावन ह्या 72 जाणांचो मुखेली जावन ताका विंचुल्लो. तो अस्कत एका स्त्रियेच्या मुखार, चाकरणीच्या मुखार रावून हांव जेजू म्हळ्यार कोण म्हणून नेनान्स म्हणलो तो पेद्रू. उपरांत त्या लोकांक उद्देशून तो सांगता
तुम्ही सर्गा खुर्सार मारलो जेजूक आज देवान उंच उबारला म्हणटा. त्या 3,000-5,000 लोकां मुखार उबे रावन जेजू पेद्रो तांकां बोट जोकून सांगता तुमी त्या जेजूक जिशी मारला आनी तुमी जिवेशी मारल्या जेजूक आज देवान उंच उबारला. आनी आमच्या की पयलो तो जिवंत जाला आनी आमच्या जिवंतपणाची एक खुणान तो जावन आसा. आयच्या दिसा आमी ह्यो संगती आयकत आसतना जेजूच्या आनी एक खंतीन आनी दुकान बरल्लें उतर आमी आयकोंक जाय. वावर मस्त आसा. ह्या संवसारांत तुमी कितलो वावर करचे जाल्यार बेळ्ळें यथेश्ट आसा. पूण वावरडी थोडेच आनी आयच्या काळाक हे बहुच लक्षिल्ल्यान लागू जाता. बहुच लक्षिल्ल्यान लागू जाता. आमी सेमिनरींत आसतना पळयल्यार एकेका बॅचांत सुमार 10 जण 15 जण 20 जण 25 जण आमच्या बॅचांत 29 जण आमी आसल्या. याजाक जावंक तरबेती दवरचे सेमिनरिस्ट. ऑफकोर्स तातूंत याजाक जाल्ले तितले नातले सुमार एक दुसऱ्या देसिजेक म्हणून सुमार एक 20 जाण आसले. पूण 9 जाण अर्द्यार सोंड गेल्ले. तांचे विशयांत आमी उलयना. आमी उलयता इतलेंच ते दाळा सुमार एकेका बॅचांत 20-25 जाण आसताले. आतां पळयल्यार खाली 1 जाण 5 जाण 10 जाण आसचे बहुच विराळ. थोड्या वर्सांनी कांय 10 जाण आसतील. तसल्या परिगतीक आमी पावल्या. तसल्या गतीक आमी पावल्या. जेजून सांगलें उतर थंयसर तें रुजू जालां. बेळें यथेश्ट आसा. लोकांच्या खंयच्या सगळ्या संवसाराच्या खंयच्या गांवांनी अजुनूय जेजूची वळख नातले गांव आसात. आमच्याच भारत देशांत जाल्यारय तशेंच मस्त गांवांनी जेजूची वळख अजून ना. आनी त्या लोकांक कोणें शुभ वार्ता परगट करी जाय. जर तर आमचे पुर्वज आमची आवय बापूय आजो आजी तांची आवय बापूय तांचो आजो आजी जर तर ती क्रिस्तांव जावन आसलीं जाल्यार तांचे खातीर आमी आज क्रिस्तांव जावन आसा. जर तर तांणी आमकां बोवार्थ दिवंक नातलो जाल्यार आमी बोवार्थी जावन आसचे ना. तांणी आमकां बोवार्थ आमच्या हर एका तलांतरा दवंटे वरेगो म्हणटात तशें आमच्या हर एका तकलेक जाय पुरतो बोवार्थ तांणी दिला. आनी त्या खातीर आमी आयच्या दिसा हांगासर इगर्जेंत आयताराच्या सकाळीं मिसाक पळयल्यार भोव खुशी जाता. इगर्जेंत बरो लोक आसतात कित्याक आमी आजून तो बोवार्थ पाळटा. पूण आयच्या दिसा तो लोक खंय तान ये जाय. ते याजाक खंय तान मेळ्ळे जाय. आमच्या कुटुंबांतान मेळ्ळे जाय. आमच्या कुटुंबांतान देवापणी जर तर आयलीं जाल्यार मात्र आमच्या देसेजीक देवापणी मेळटली आनी आमची देसेजींत जाय पुरते याजाक मेळटले. आमच्या भारत देशाच्या विविध मूल्यांनी वचून शुभ वार्ता परगट करचे याजाक आमकां मेळटले. आमी हांगासर पक्षीकेरेतान जर तर याजाक आसात जाल्यार मंगळूर देसजे खातीर आसचे थोडे पूण नॉर्थ इंडियांत नॉर्थ इस्ट इंडियांत वावुरचे 12 जाण मिशनरी आसात. पोरगांवांत वावुरचे टर्कींत वावुरचे 12 याजक आमच्या फिरगजेचे आसात. आनी मुखार एक दीस येवंक आसा आनी तो येवंक लागीं जाला. कित्याक म्हळ्यार ह्या दिसांनी 75 वर्सां भरले याजाक रिटायर्ड जातात. आनी आमची मुखलीं बॅचां आसात. एकेका बॅचांत सुमार 10 जाण याजाक मेंगलोर डायसेजीचे आनी 10 जाणांच्या की चड 12 जाण याजाक आनी एक 4 वर्सांनी 5 वर्सांनी 6 वर्सांनी हर एका वर्सा म्हणले बरी 10 जाण 12 जाण 15 जाण
रिटायर्ड जातात ते दाळा आमच्या देश दिंत याजकांचो संख्यो कितलो जातलो तुमी एक अंदाजो करियात. ताचो अर्थ इतलोच, जर तर कितले भायर वेतात तितले भितर आयल्यार मात्र आमकां जाय पुरतो याजक मेळटले आनी आमकां तो आयताराचे मिसांको हेरा दिसांनी मिसांको देवाचें उतर आमकां परगट करूंक आमकां साक्रामेंत दिवंक तो याजक आमकां सहाय्यक जातले. जर तर आमच्या घरांत हांव याजक जायनात जाल्यार ते दाळा आमी दियेस दिंत याजक ना म्हणचें कशें. आनी त्या खातीर आमी जागृत आसचें बरें. आमच्या घरांनी मागणें सुरू करया आमी. आनी दैवीक आपोने चडच्याक मागणें म्हणलें एक मागणें आसलें आमच्या घरांनी. आमच्या घरा अजुनूय ते म्हणटात. म्हजो बाब ते मागणें सुरू करतालो आनी आमी सगळां मेळोन सांगाता मेळोन ते मागणें म्हणटाले हांव आमच्या घरांतलो एकलोपणी याजक जावंक, एकलोपणी धार्मीक जावंक तूं फावो कर म्हणून तातूंत मागणें आसा. तें मागणें म्हणले वरवीं आमच्या घरांत हांव एक पाद्राब एक सिस्टर आसा आनी तशेंच सादारण म्हज्या एजीच्यांक या ताच्या किल्लेशा ल्हाणांक आमी पळयलें जाल्यार सबार जाण याजक हर एका कुटुंबांत हांव म्हणलें बरी आसात. तर आज आमच्या कुटुंबांत हांव याजक ना जाल्यार ते कित्या खातीर तर आमी मागचें चड गरजेचें. आनी प्रत्येक जावन आवयेचें मागणें देव आयकता. आनी तुमी म्हणोंक पुरो आमकां आसचो एकच सोपोत या एकच धूव. जर तर ती गेलीं जाल्यार याजक जावंक धार्मीक भयणी जावंक गेलीं जाल्यार आमच्या माथारा प्रायर आमकां कोण पळोवंक आसा म्हणलें एक सवाल येता. आनी ते सवाल वाजबीत जाल्यारय जर तर आमी देवाक समर्पण दिलां जाल्यार त्या वेळार आमच्या गरजेच्या वेळार कोण पुनी येवन आमच्या गरजेक पावतलेंच. म्हाका फादर क्लेमेंटाचो मस्तूळास येवनचो आमचोच 3 वर्सां आपल्या आवय खातीर, उत्तर प्रदेशच्या आवय खातीर, आपल्या वडिलां लागीं रजा मागून येवन तिची सेवा करण, तिचें मरण जाल्या उपरांत तो पाटी आपल्या मिसावाक गेल्लो. कसलो सॅक्रिफीस पळया. आनी ताका भुरगीं आसलीं, तिका भुरगीं आसलीं जाल्यार ताणें याजकान येवन घरांत राव जाय पडलें, तिची सेवा करी जाय पडली. तशें म्हणटा आसतना अर्थ इतलोच आमच्या घरांत हांव एकच पूत आसा, ताका हांवें दांड दिलो जाल्यार म्हाका कोण गत म्हणल्याक एक उदाहरण एक जाप ही जावन आसा. तर आज मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, जेजून आमकां जें कितें सांगलां बेळ्ळें जायतें आसा पूण वावरडी थोडेच. आनी मागा तुमी पिकाच्या धन्या लागीं ताणें धाडच्याक वावरड्याक आपल्या शेतांत. त्या खातीर आयचो दीस जर तर येदो म्हणसर आमी देवीक आपण्या खातीर मागोंक ना जाल्यार आयचो दीस जावन आसा आमी ते मागणें सुरवात करचो आमच्या कुटुंबांनी. म्हाका कळीत ना जर तर मंगळ ज्योतींत आसा जाल्यार त्या मागण्याचो कॉपी हांव हर एका घराक एक एक कार्ड दिवचे प्रयत्न करता. आमी पोर आमच्या फिरगजांत आसल्या याजकांच्या आनी धार्मीक भयणींच्या घरांनी भेट दिल्ली आनी थोडींच आमच्या फिरगजांतलीं आसात आनी थंयसर वचून तांचे कडेन उलोवन तांच्या घरांनी मागोवन आमी आयिल्ले. हांव एक 4 जाणां आमच्या फिरगजेचीं आनी आमी तें एक मागणें जर तर आमच्या घरांत तेर्सा उपरांत सद्दां म्हळें जाल्यार भोवशा देव ताचो दोळे उगडोवंक पुरो आमच्याच कुटुंबांतय आनी आमकां एक याजक एक धार्मीक भयण आमच्याच कुटुंबांत तो फावो करूंक पुरो. देखून मुखल्या जिविता विशयांत चिंतूंक वचनाकात, तें देवानच पळोवचें. 10-12 भुरग्यांचो बापूय मार्गार पडोवन मेल्लो ही एक गाद आसा. आमकां कळीत ना आमचींच 10-12 भुरगीं आसल्यार ती भायल्या देशांत वावुरतात जाल्यार
आमकां थंयसर कोणाच्या त्या अंतू व्हरून घालणं खंयच्या मालगड्यांच्या घरांनी व्हरून घालणं ह्या पिडेस्तांच्या घरांनी व्हरून घालणं ती भायल्या गांवांत आसोंक पुरो ती आमकां कांय पळोवंक येवची नात वर्सां हेवटेंगी 2 वर्सां हेवटेंगी पळोवंक येतली ताचे बदलेक आमचोच एक याजक आसा जाल्यार आमच्या घरांत आसा जाल्यार आमचे खातीर मागून धाडटलो एक धार्मीक बहीण आसा जाल्यार आमचे खातीर मागून धाडटली त्या खातीर आज दृढ निश्चय एक करया प्रत्येक जावन आवयां कडेन बापयां कडेन हांवें सांगचें तुमच्या कुटुंबांत हांव एक पुनी देव आपोवन येवन म्हजी चेरको शिकला मस्त शिकला ताचें इंजिनियरींग जालां दाक्तेरगी जाल्या सक्कड जाल्या उपरांत ती पाद्र्याप जाल्ले सुमार जाण आसात आदल्या आतां तो सरला ताचें नांव म्हाका विसरलें सो ताका 60 वर्सांच्या प्रायर कितें वोर्ड मेळिल्ली तो नेवींत मेजर जावन आसलो ह्या नेवीचो व्हडलो हुद्देदार जावन आसलो आनी उपरांत सेमिनरीक आयलो सेमिनरीन ताका खाली 4 वर्सां आसलीं त्या 4 वर्सांनी तो सेमिनरीचें शिकलो आनी ताका याजकी वोर्ड दिली सुमार एक 60 वर्सां प्रायर तशें म्हळ्यार काम करना जाल्यार याजक जावया एक धाकटेरांनी याजक जावयात इंजिनियरांनी याजक जावयात एक टिचरांनी याजक जावयात म्हळ्यार अर्थ इतलो देवाची खुशी आसा जाल्यार म्हज्या घरच्यां पैकी एकल्याक पुनी त्या धार्मीक जिविताक ह्या याजकी जिविताक धाड देवा म्हणून आमी मागया उबे रावया आमच्या भवार्थाची उसारणी करया एकाच देवाक सत म्हणटा सर्पदेदार बापतो सर्गांनी पृथ्वीचो दिसत्या आनी नादिसत्या सर्व वस्तूंचो रचणार आनी एका समयाक जेजू क्रिस्ताक सत म्हणटा देवाचो एकलो पूत तो सर काळापूर्वी बापातान जल्मला देवातान देव उजवाडातान उजवाड खऱ्या देवातान उजल्लो खरो देव तो देवातान जल्मला ताका रचूंक ना बापाच्या सैमाचो ताचे वरी सर वस्तू केल्यात आमा मनशा बसत आनी आमचे सोडणे बसत सर्गार्थान तो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं आमकां मरेचे उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे बसत पोन्स पिलाताकाल ताका क्रुसार मारलो ताणें कश्ट मरण सोंसलें आनी ताका निकेबिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो सर्गार सोडलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला जिव्यांच्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक वैभवान तो परतून येतलो आनी ताचे राजवडकेक शेवट आसचो ना आनी पवित्र आत्म्याक सतनंता ईश्वर आनी जीवदातार तो बापा आनी पुताता निप जाला बापा आनी पुता बराबर ताकाय संसर्ग नमस्कार आनी महिमा फावो प्रभो देवा वरवीं जोवलेलो एकेच पवित्र कातोलीक आनी धर्मदुता वरवीं स्थापलेले देवसभेक सतनंता पातकांच्या बक्षाण्या खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जीवनपणाक आनी सस्नाच्या जिविताक विश्वासून रावता आमेन जेजून सांगली उतरां परत आमी उडासा काडया बेळें जायतें आसा पूण वावरडय थोडेच देखून मागा तुमी बेळ्याच्या दन्या लागीं ताणें धाडच्याक वावरड्यांक आज आमची मागणी आमी देवा मुखार दवरता आसतना आमच्या फिरगेजितावन जायतीं आपोवणी देव आपोवणी फुलोवणी येवन दीत म्हणून आमी मागया सर्गीच्या बापा पळय सभेच्या मुखेल्यांनी तुज्या पुताची खरी वळख आपल्या लोकांक दिवंक आनी खंडवळायेन भरलेल्या आदर्श गवळी जावन तुज्या पुता जेजू बऱ्यो गवळ्याचे बिसांव काम मुंदर व्हरूंक गरज आसलो आदार आनी कृपा दी म्हूण मागता हांव जबाब बापा आमचे मागणे आयक बापा आमचे मागणे आयक आमच्या देशाचे आडाळते चलयतल्या राजकारबऱ्यांनी लोकांचे उदरगती खातीर वावरून देशांत शांती समाधान राज करूंक उदार म्हूण तांचे ते रस म्हूण मागता हांव बापा आमचे मागणे आयक आमचे पिरगेजेंतल्या भुरग्यांक आनी तरणाट्यांक देव आपोवण्याचें आसक्त उपजोवन सभेच्या शेतांत वावरूंक फुडें येवच्याक तांच्या मतीक उजवाड दी म्हूण मागता हांव बापा आमचे मागणे आयक विविध पिडेंत कश्टांनी आनी समस्यांनी वळख जाल्ल्या आमच्या भाव भयणीक राख आनी सांबाळ सोम्याचे मिसांव आमी हाती घेवन गरजेंत कश्टांत आशिल्ल्या आमच्या भाव भयणीक आदार दिवंक आमकां उर्बेन बर म्हूण मागता हांव
बापा आमचे मागणे ऐक. देवाचे आपोवणे स्वीकार करून मागणे आणि देवाच्या उतराच्या स्पिरितान आमची कुटुंबां बावर्तन वाडूंक प्रयत्न करून पवित्र कुटुंबां बांदून हाडूंक कुटुंबांतल्या हर एक संद्यांनी हाताक हात दिवन वावरूंक आदार दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. येवकरिस्ताच्या मेजा भोवरी आजार जाल्ल्या आम्हा सर्वांक तुज्या भरपूर आशिर्वादांनी भर. तुज्या पुता जेजूक खरो सोडवंदर म्हूण वळखून ताका साग जावन जिवन ताका परगटूंक आमकां कृपा दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. मोगळ आमच्या सर्गींच्या बापा तुवें तुज्या पुताक धाडणं ह्या संवसारांत शुभ वार्ता परगट केली. तशेंच आमच्या पुता दुवांक तुज्या शेतांत धाडूंक गरजेची कृपा आमकां सुमेस्तांक लाभय हे मागणें आमी करता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. म्हाका सोपून दिता तुज्या हातांत सौम्य. स्वीकार कर तूं म्हाका मोगा तुज्या दर्या. एकत्रेक म्हजो हवा पेटोवन दिता. सर्वोस म्हजें तुका मोगा समर्पिता. हे बाबा आमच्यो काणिको उंडो आनी वा तुका भेटोच्यो. हे बाबा आमच्यो काणिको उंडो आनी वा तुका अर्पोच्यो. मोगाळ भाऊ भयणीनो हें आमचें बलिदान सर्पदुदरा देवोवपाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमचे नेत्या पयस विचारवा विस्फोर म्हणून घे. देवा आमच्या बापा तुज्या मुखार ही देणी आमी हाडून दवरता. तांचे वरी आमच्या कुडीचो जीव तूं सांबाळताय आनी ती संस्कारून आमच्या आत्म्याक नवो जीव दिताय. तर कुडी आत्म्याच्या पोशणाक गरजेचें खाण जेवण सदांच आमकां फावो कर हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सोबे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेश्वराते उबारता. सर्वेस्वर आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशा आमी करूंक फावो. सर्वेस्वरा पवित्र बापा सर्पदुदर आनी सासनाच्या देवा सर काळी आनी सर थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवें. आपल्या कश्टा मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली. आपल्या पुनो जिवंतपणान जिखल्या आमा सुमेस्तांक जिवीत ससनाचें. आपल्या महिमेन सर्ग प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गींची. देखून आतां सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवा. उत्सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. उत्सर्गी तुका जय जय. उत्सर्गी तुका जय जय.
बापा खरोच तूं पवित्र, तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमयान जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वसून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेया आनी खाया, ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पूंची. तेच परी जेवण जाताच ताणें खाल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वसलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस घेया आनी हांतलें पियेया, ही म्हज्या रक्ताची खाल्स, नव्या आनी सासणे कराराचें हें रगत, पातकांचें मोक्षान मेळच्याक तुमचे बसत आनी सुमेस्त मनशां बसत तें वारोवतलें, हें म्हज्या उडासाक करा. भावार्थाचो गोड परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणेची काल सुखात समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमी सुमेस्तांक पवित्र आत्म्यार एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सरस्पराच्या प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी लियो आमच्या वगेवन बापा, पिटर पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या जायकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनः जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यांत ती आमच्या भावां भयणीची काकूद कर, तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीक मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. आमकार मरे देवाचे माये संगती, भगेवन जुजे तिचो पोती, भगेवंत धर्मदुतां, भगेवन जुतात देव आनी सर काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्तांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सस्नाच्या सस्ना. आमेन. आमच्या सुडुंदराची आज्ञा मनान धरून तांणी शिकयलेलें प्रार्थन धैर्य घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या मुक्षितां तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवन दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सरस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सोकासाय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सुडुंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान त्रेगतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकातांतली वाटाय. कित्यारच बडकी पदवी आनी महिमा तुजी सस्नाच्या सस्ना. सुमयान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय राजवट चलयताय सस्नाच्या सस्नाक. सुमेची शांती सदां काल तुमचे सभे आसूं. एकामेकाक शांती दिव्या. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूद कर. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूद कर. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. सुमयान जेजू क्रिस्ता तुजे पूर्ण व्यसन आमी येता की आमचे जडपणी त्या सडन जावं, पूण तुजे काकुतीन आमच्या आत्म्याचें करून भलायकेन येवपाक दी.
ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सर सुभागी सम्या ते म्हणजे म्हाका फवना जो पूण तुज्या त्रास उतरान म्हाका म्हाका भलायकी भलायकी मेळटली. ये म्हज्या काळजा स्वागत करता तुझ्या येण्या राखून रावता. ये बेगी ये लाले मागता ये तू सुम्या परता. तुझे घरी येऊन पावला काळजार उघड रावला. तुझे घरी येऊन पावला काळजार उघड रावला. रास्तू करया बिडारा निवास कर मोजा घरा निवास कर मोजा घरा. ये मोजा काळजा स्वागत करता तुझ्या येण्या राखून रावता. ये वेगी ये लाले मागता ये तू सुम्या परता. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा तुज्या हातांतले आमी घेतलां त्या जेजूच्या कुडी रक्ताचें जेवण तुजे सगळे आमचे एकवटाची खुणां ह्याच जेवणा वरवीं तुजे पवित्र सभेंत काळजा मनाचो एकवट दिसान दीस वाडय हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. भुरग्यांच्या वर्साचे मागणी संगता मागया. सर्गींच्या मोगाळ बापा आमची भुरगीं बाळां देवाच्या राजाची फळां वो देह घेवन भुरग्यांचे वरास आचरण करूंक आमकां फोव केल्ले खातीर आमी तुका दिनवसता. तुज्या मोगास्वानी कुरपेचो शिवो सर भुरग्यांचेर वत. भुरग्यांनी जेजू परी तुका मानवली जावं आपल्या आवय बापाय विधेय जावं. मान दिवं आनी तांकां दुखयनाशें चलोवंक कुरपा लाभय. प्रयथेगीत वाडटना शेगून आनी फुलोवंक पवित्र आत्म्याच्या देण्यानी आनी फळांनी तांकां बर. आत्मीक संगतींनी तांकां सुडसुडीत कर. शिकपान बुदवण कर. बरो फुडार तांकां लाभय. कसल्याच वायटाक सांपडनाशें तांकां सांबाळून धर. सरको बेसवेसून काडूंक आनी धैर्यान मुखार सरोंक तांकां कुरपा दी. बापा हर एका आवय बापायन आपल्या भुरग्यांक मोगान स्विकार करूंक आनी तांचेर आपली जबाबदारी शाणेपणी समजून पवित्र सभेच्या शिकवणे प्रमाणे ल्हान व्हड करूंक तांकां जाणवाई दी. बापा भुरग्यांक सदांच राख आनी सांबाळ. तांच्या मुखल्यान तो राव आनी तांकां वाट दाखय. तांच्या फाटल्यान तो राव आनी तांची जतन घे. तांचे सवें तो राव आनी तांकां सांगात दी. तांचे वयर तो राव आनी तांकां आशिर्वाद दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमीन. पात्र सांजता देवा आमचे पासत विनाती कर. पात्र सांजता देवा आमचे पासत विनाती कर. पात्र सांजता देवा आमचे पासत विनाती कर. सांजूता देवाक मागणे. ह्या संवसारीन जेजूचो सेरो आनी धर्म जावन असल्या बगेवन जुता देवा ह्या आमच्या मागण्याक तूं आमचे सवय मेळ. जेजू सोडंदराचो मोवाळ मोग तूं जाणा जाल्लोय. ताच्या सोडणीची सुवार्ता तुवें पयस असल्या लोकांक गाजयली. क्रिस्ताच्या आनी मनशा कुळाच्या मोगान बरोवन तुवें रक्तसाक्षीच्या मरणाद्वारे सर्ग आपणायलोय. आनी अशें ह्या संवसारी जेजू लागीं तुका असलो इश्टागतीचो बांद तुवें स्थिर केलोय. बारीक कश्ट अडचणींनी संपड निराशेच्या परिस्थितींत आसल्यांचो
तूं खेरीत शारोती जावन आसाय तुजे मजतीचेर बरो वचोन ही म्हजी गरज हाड हांव तुज्या पुण्यक्षेत्राक पातयेन आयलां आमची सर ते सावा गरजो सांजुदा समोर दवरया प्रत्येक जावन आमच्या घरच्या आमच्या वाड्यांतल्या आमच्या फिरगजेंतल्या पिडेस्तांक त्या सांजुदाच्या पांयां तळा दवरून तांकां गूण करचे खातीर मागया आमच्या फिरगजेची सेवरीन बाई बरी ना तिची भलायकी चड पाड आसा देखून तिच्या खातीर मागया म्हज्या मोतीर काळो काडन म्हजो भावार्थ दंडाळांक पेसाडच्या म्हज्या आत्म्याच्या वैरींक तूं तुज्या अपोस्तलीक पदवेन पयस धांवडाय हे वर्त्या संता म्हज्या काळजाचे गुंडायेतावन हांव तुका उलो मारतां आशा सांडल्यांक भरोसो दिवचें खेरीत देणें तुका देवान दिलां म्हज्या जिणेचे कांटे कुंटे म्हज्या काळजाची कोडसानां हांव तुका भेटयतां तुज्या मोवाळ मैपासी नांवां तेकीत तूं म्हाका मोगान आदारसून सुदारसून व्हर हांवें व्हडा पातयेन तुजे कडेन मागलो उपकार म्हाका जोड दी अशें आमच्या सुम्या जेजूचे महिमेवंत नांव तुजे मजतीन अदीक अदीक परगटलेलें जावं आमेन सोमेच्या नांवी आमचो आदार सर्ग आनी संवसार सरस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो प्रार्थुया दयाळ सुम्या बोर तांच्या बुजोवन धरा तुजी मीत मेहनतलेली दयाळाय आमी मागता पिडे शिडेन कोश्टांच्या तुज्या भुरग्यांक तांचे राखण बडवे सदांच शांत समाधानान सांबाळून दीत एकामेका सूख समजन आनी मना भेद पयस करून एकामेका काळजांत तावन बोगसून जियोंक तांकां तूं आदार दी आपल्या कश्टावरूय सुदारून तुजे दयेन तांकां आपूण बरीं जाल्या म्हूण बगून दी तूं दयाळ सुमी सदांच तांचे संगता राव तांची आदली भलायकी तांकां फाटी मेळोवन दी आनी ती तुज्या पवित्र सभेन सदां तुका अर्गां दिवं दीत जो जियेताय आनी राज करताय सासनाच्या सासनाक सरस्पर देव बाप तुमकां आशिर्वाद दिवं आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर फंकोवन तो तुमकां मैपासान आनी काकुळतीन वागोवं दुलोबायन तो तुमचेर आपली नदर घालूं आनी आपली शांती तो तुमकां दिवं देवाचो एकलोच पूत जेजू क्रिस्त बापाच्या उजव्याक वैभवान बसला आनी आपले बसवणे प्रमाणे संवसार सरपर्यंत आमचे संगता आसा तो तुमचे सवे रावो तुमचें संरक्षण करूं तुमच्या मुखल्यान तो रावो तुमकां वाटोरूं तुमच्या फाटल्यान तो रावो तुमची राखण करूं देवा पवित्र आत्म्यान जेजूच्या शिसांक उजवाडान भरलें तो तुमचे तें आसचें सर वायट भस्म उडोवं आनी तुमची जिणी आपल्या प्रकाशान परजळीत करूं आनी सर पदवीदार देवा बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सगळें सदां आसो वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे बडोवकार Sogre slasha
घेवन जोता देवा आमकां सगळें कर भगवान कुसाचे कृपेन आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्राचे नावे आमेन. दिव्यवाणी